शरद पवार म्हणजे आमचे देशांचे एक सामके ज्येष्ठ फुडारी जे आज ताजे एजीचेर ताजे इतली वर्सां विशयाचे वयर आसून ते भशेन तो फायटर दाखयता इज एन इन्स्पिरेशन टू एनी पॉलिटिशियन एस्पेशली पॉलिटिशियन इन द ओपोजिशन. सो एक कर्टेसी विजीट आनी पॉलिटिकल सिच्युएशन आमी डिस्कस केला. एक प्रॅग्मॅटीक पॉलिटिशियन जो देशाक कशें फुडें वचप हें दाखोवंक शकता. तेच तर सगळे राजकारण्यांक असलो एक फुडाऱ्याचे केन्नाय जर एडवायस गायडन्स घेवपाक मेळ्ळें जाल्यार तो चान्स सोडप ना. आनी आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे जे कितें प्रॉब्लेम कितें आहा ते आमी सगळे आमी ओपन डिस्कस केले आनी तेजेर एक बरी चर्चा म्हणटा ती भाशेन जाली. तर लोकसभाचे इलेक्शना म्हणजे इलेक्शन फायनली चोवपाक गेल्यार कितें 2024 तेंच एक लोकसभाचें इलेक्शन आहा तेजेर एक चर्चा जाली आनी चर्चा जावन एक फ्युचर कसो एक प्रोग्राम करचो वो कशें मुखार वयचो ही एक चर्चा आमचे भितर एक जाली.